आमचो जेजू दुलोप जेजू, मोवाळ दयाळ काळजाचो जेजू, भोव पवित्र संस्कारान आमचे खातीर आनी आमचे बरोबर आजीर जाला. खरो जिवो जेजू ह्या वेळार आमचे मुखार आनी आमचे बरोबर आसा. ह्या भोव पवित्र संस्कारान आमच्या देवाक, आमच्या सुडवंडराक वचूंक हे सकाळी आमकां हें आपोवन सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या बळान आनी सगळे शक्तीन हे आमच्या सुमयाक, आमच्या मुखार भोव पवित्र संस्कारान आमची मान खोल भागावन परनीपाट आनी नमस्कार करूं. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका सगलो मोग, सगली दया, सगली देणी, सगली कृपा ह्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता कडली आमकां येता. आपल्या दुलोप काळजान तो आमचो खूब खूब मोग करता. हो मोग भोग, feel the love of Jesus. Feel the love of Jesus in and around you. तुझे भितर आनी तुझे भोंवतणी हो जेजूचो मोग ह्या वेळार अणभवून भोगून घे. भोव सकाळी जेजू आयज तुवें आमकां उठयल्यान काय बरें शितळ वारें, काय बरो तो सुकण्यांचो आवाज, काय बरें आसणें तुज्या पांयाशी. आनी खंयच्याय जाग्याचेर रावलेल्या परस तुझ्या मंदिरान तुझ्या पांयाशी हो वेळ सारूंक जेजू आमकां भोव व्हडली भाग. तुजो मोग ह्या वेळार आमी अणभवता. आमच्या उस्कारांतल्यान तुजो मोग आमचे भितर आमी घेता. We breathe in your grace, O Lord. We breathe in your love. दुलोबा काळजा जेजूच्या कोर आमचे काळीज तुझ्या काळजा सारखे. तुझ्याच काळजा सारखी आमी जावं, आमचे काळीज आमी तुका ओंपता. वी लिफ्ट अप आवर हार्ट्स लॉर्ड. ह्या वेळार तुजो हात आमच्या काळजाक लाय. ह्या वेळार तुजो उस्कार आमचे भितर सुरू. ह्या वेळार तुजी कृपा
आमचेर, आमचे भितर, आमचे भायल्यान दिवं. Jesu, caris tuce, ai don curbice, varoi tuci curva, ridia carza moja. Cor caris moje, cor tuja carza sarge. Shantulo, shantulo, Amikaece. Cor caris moje, cor tuja carza sarge. Shantulo, shantulo, Amikaece. आमचे जण एकल्याचें अर्पण आमी जेजूक करुया. आमचे आर्गां ओपुया, आमचे दिनवास ओपुया, आमचे जिविताच्यो घडयो देवाक उबारुया. व्हडल्या थाड्यान ह्या वेळार तुजें अर्पण करून सोयीक घे. तुजो जेजू ह्या वेळार तुजे मुखार आसा. हो तुजो देव, खरो जिवो देव, सगळ्या कश्टांचेर, मरणाचेर तुजे पासत जैत वेलोलो देव. ताचे मुखार कोणूच व्हरतो न्हय, तो एकलोच. तुजें अर्पण ह्या वेळार व्हडल्या ताळ्यान कर. Of the World Youth Day, Pope Francis says, our Catholic Church is so huge and so big. All of you are welcome. The rich, the poor, the sick, the healthy, children, adults, all are welcome in our church. Our Lord does not point a finger. He opens his arms wide and embraces us. स्वर्गीच्या बापा, तुका आर्गां दिता, दिन वाजता आजच्या दिसा खातीर. ह्या दर दिसाक तूं आमकां एक देणी दिताय, नवो जीव दिताय. जर तर तुका आमी आर्गां दिनात जाल्यार मोगाळाची जो आमी कित्याक उपकार ना. जायत्या जाणांक आमकां आपयले, थोडेच आयले. मनान काळजान कितेंय तर आसा,
मंगळा जेजू तूं आमचेर आशिर्वाद घाल, तूं आमचेर बेसांव घाल मंगळा जेजू. जे वायट जे पळय आमचेर येवचें ना तें सगळ्यान पयस कर. तुज्या अमोलीत रगतान मंगळा जेजू तूं आमकां बेळो घाल आनी आमकां राखण सांबाळ. आनी आमच्या गोंयच्या शाराचेर जे पळय दिसान दीस वायट अदृश्ट येता तें मंगळा जेजू तेतून मोहित कर. तांची काळजां मनां बदल, तांकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तांकां भर आनी तांकां शिकय मंगळा जेजू कितें बरें आनी कितें वायट. बरें जाणां जावनूय वायट करूंक सोदता मंगळा जेजू. तांच्या गिन्यानाचेर उजवाडा, आमच्याय गिन्यानाचेर उजवाडा मागता मंगळा जेजू. दर दिसाक येवन दिसाच्या बलिदानान माटो घेवन देवाचो मोग चाकोवंक तुजी कृपा आनी बोड दी म्हूण मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. Praise you, Jesus. I thank you for the blessings you have bestowed on me and my family. Thank you for the peace that you, even in the times of trouble and tribulation. This week was not easy, Lord. And yet, firm in your faith, we stood together, united to you, trusting in your holy will. We thank you for bringing Father Bolmans safely in our midst. We thank you for the peaceful gathering we had, praising and worshipping and praying to you. We thank you for the glory you have given and shown to all of us that you are the mighty God. We thank you, Jesus. We love you, Jesus. We praise you, Jesus.
सुमया जेजू, ही सकाळी तुवें आमकां तुज्या पांयाशी हाडल्या. आमचें काळीज तुज्या काळजाक एक कर. पवित्र मिसाचे भेटेन तुका आतां आमी भेटूंक येता. तुज्या उतरान, तुज्या जेवणान वांटो घेता. तुज्या काळजा सारकें आमचें काळीज कर. भाग्योन क्लारा भाशेन सगळेंच आमचें तुका वोगून टू एम्प्टी आवरसेल्व्स आनी सगळें तुका वोगून तुजी सोबीं आमची निर्वळकाय सदांच देवाक मानता तसली जावं. आमी आमकांच तुका भेटयता. सगळें जें कितें आमकां सतायता, आमचें मन हालयता, आमच्या काळजाक भिवयता,
ते तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. तूं एकलोच आमचो सुमी, आमचो देव. बापान तुका आमचे पासत धाडलो. तुज्या पवित्र रोगतान तूं आमकां वेडो घालता. तुज्या पवित्र रोगतान तूं आमकां धुवून काडटा. तुज्या पवित्र रोगतान आमकां तूं चलयताय. तुज्या काळजांतलें रगत जेजू आमच्या काळजान ह्या वेळार वतय. आनी आमचो जीव प्राण, आमचें काळीज मन, आमचें जिवीत वो आमचो आख्खो दीस आनी ह्या दिसाचो वावर तुज्या हातान घे. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आस्को. जिवीक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना बोरवासो. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूच म्हजो आसरो. जिवीक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना बोरवासो. जेजू तूं मोक्षीमो, अमृत जिविताचो. दारोक तूं आत्म्याचो, तूं सोडवणेचो. जेजू तूं मोक्षीमो, अमृत जिविताचो. दारोक तूं आत्म्याचो, तूं सोडवणेचो. गायन घेऊया A2 पेज नंबर 1. A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या, तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या. एकाच मनान, एकाच काळजान, तुझें मुखार आमी येता. एकाच मनान, एकाच काळजान, तुझें मुखार आमी येता. तुका वंदन मान करून, तुज्या काळजाक संतोष दिवच्या. एकाच मनान, एकाच काळजान, तुझें मुखार आमी येता. एकाच मनान, एकाच काळजान, तुझें मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो. तुका जेजू कृपा दिवं. आनी
आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. ही आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता जायन फर्नांडीस आपल्या पयल्या जल्माच्या दिसाक. देवाक दिनवासुया ह्या भुरग्या पासत आनी ताचेर आशिर्वाद मागुया. दुसरें देसा भेटयता सोपून गेल्ल्या आल्बेटिना रिबेलो कॉस्ता हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सुख फावो करूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया कॅसिया लोबो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी सारा क्रिती पायस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन मागुया. तशेंच आपली आय सर्जरी करता आसतना आपणाक पेकोणेचो हात लाय म्हूण आमचे एक फिरगोजकार मागता ताचेय पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या देशा पासत आनी आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनी आमच्या गोराब्यां पासत देवा मुखार दवरुया. आनी जे कोणें आपणा पासत माग म्हूण आमकां सांगलेलें आसा तांचो सगल्यांचो उगडास करुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन ही मिसाची भेट सुरू करता आसतना आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागोन क्लारा हेची परब मनयता. बागोन क्लारा खेरीत भाशेन ओस्तोरियांच्या ह्या जोम्यांची वडील जो जोमो सान फ्रांसीस आसिसीचो हाच्या उतरां खाल तिणें सुरू केल्लो आनी देवाच्या मोगान आनी जेजूच्या दुर्बळपणान ती जियेली. खेरीत भाशेन ती पात्रोण लायव्ह स्ट्रिमींग जें जाता ताची टॅलिव्हिजन हाची आयच्या दिसाक आमचो सगलो वावर जो आमच्या ह्या लायव्ह स्ट्रिमा वरवीं जाता, जाचे वरवीं देवाचें उतर जायत्या जाणांक आयज पावता, ह्याय वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आनीक आमकां जोणेकल्याक हीच गरीबसाण आमी जोणेकल्यान मानून घेवंक आनीक ताचे प्रमाणे जिवंक आमकांय कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी ह्या संवसारी वस्तूंनी आनी संवसारी जिवितान गुल्ल जाल्या, देवाक विसरल्या, देवाक बडे कुशीन दवरला. असल्या सगळ्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, आमा गरिबांची दोन गिरेस्काय तूं बागोवन क्लाराचें काळीज दुर्बळकायेच्या मोगान तुवें भरलें. ह्या संवसारान खुशी मनान गरीब जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी. आनी मरणा उपरांत तुका रूप बगून तुजे उगोणीत दोन गिरेस्कायेन दादोशी जावंक कोनवाडायेन आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दुसरे सुमुतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान पोचे कडे उलोवन म्हणलें, देवान मनीस आनी प्रितूम रोचली. तो दीस थावन ते आयज पर्यान तुजे आदी सोल्ला त्या काला लागीं अशें विचार. अंतराल्याच्या एके शिमे थावन ते दुसरे शिमे पर्यान एदी व्हडली वोस घडल्या म्हूण तुमी आयकल्या तरी. उज्या मोदें रावून उलयतल्या जिव्या देवाचें उतर
तुमी आयकलां तशें केन्ना तरी तुमचेय पोजेन आयकलां आनी आयकून ती जिवी उरली जायत. कोश धाडून अजापां विस्मितां करून झूज मांडून आपलो पदवेदार हात आनी बुलिश्ट बावलो उबारून बोट भिरांत दाखोवन खंयचोय देव दुसऱ्या राष्ट्रां मदें आपणाक एक राष्ट्र वेंचून काडूंक फुडें सरला जायत. आनी तरी सर्वेस्परान तुमच्या देवान तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तांत ह्यो सगल्यो वस्तू करूंक नात. सर्वेस्पर खरो देव आनी ताचे भायर दुसरो कोण ना म्हूण तुमी ओळखून घेवचे पासत हें ताणें करून दाखयलें. ताणें शिक्षण दिवंक स्वर्गाव थावन आपलो ताळो तो तुमकां आयकूंक दिता. प्रितुमेर आपलें आकतें ताणें तुमकां दाखयलें आनी आकत्यांतलो ताचो ताळो तुमी आयकलो. ताणें तुमच्या पुर्वजांचो मोग केलो आनी तांचे फाटल्यान तांचे सोस्तीक विचून काडली. देखून आपूण तुमचे मदें आसा म्हूण दाखोवन आनी आपल्या वर्त्या बोल्यान ताणें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली आनी तुमचे परस व्हड आनी बोलीश राष्ट्रांक तुमचे मुखार धांवडायली आनी ह्या तांच्या देशांत तुमकां हाडली. हो देश तुमकां एक दायज कशें ताणें दिलें आनी आयज पर्यान हो देश तुमचोच. तर आयच्या दिसा हें आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजान सांबाळून दवरात. उंच स्वर्गार आनी खाला संवसारान सर्वेस्पर एकलोच देव, ताचे भायर दुसरो कोण ना. तुमकां बरें जावच्याक आनी तुमचे फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण मेळच्याक आनी सर्वेस्पर देव तुमकां दिता त्या देशांत सदांच तुमी जियोवच्याक आयज हांव तुमकां दिता त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वाचो म्हाका उगडास परत परत येता. परतून म्हणयात. सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वाचो पुर्विल्ल्या काळांत केल्ल्यो अजापाचो म्हाका उगडास परत परत येता. तुज्यो सगल्यो कन्यो मनांत गोळयता. सगळी तुजी ओचोऱ्या नियालीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वाचो म्हाका उगडास परत परत येता. देवा, तुजो वाटो पवित्र. आमच्या देवा इतलो थोर आनी खंय आसा देव? अजापा करतलो देव तूं. राष्ट्रा मदें तुवें तुजें बळ दाखयलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वाचो म्हाका उगडास परत परत येता. तुज्या बावल्यान तुजे पोजेक सोडयली. जाकोबाच्या आनी जुजेच्या भुरग्यांक सुटका दिली. मोइजेसाच्या आनी आरोनाच्या हातान शेलयाच्या हिंदा वरवीं तुवेंच तुजे पोजेक वाट दाखयली. जबाब. सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वाचो म्हाका उगडास परत परत येता. उद्गार. सर्वेस्पराक चुय चुय, सर्वेस्पराक चुय चुय, सर्वेस्पराक चुय चुय. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सोर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक चुय चुय, सर्वेस्पराक चुय चुय, सर्वेस्पराक चुय चुय, सर्वेस्पराक चुय चुय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची
आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशांक कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जोण एकल्याक ताच्या कोरन्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा आसात तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यान आयलोलो पळयोवचे आदीं मरण भोगची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रिच्या भाव भयणीनो, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. हीं उतरां आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं बरीं दिसतात आयकपाक काय अवघड लागतात? कोणूय म्हजो पाटलाव करूंक सोदता जाल्यार आपलो खुरीस उखलून दवरचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. उतरां आयकूंक सोबीत, पूण पाळपाक भाव भयणीनो आमी जाणा कितलें अवघड. आनी ही अवघडाय जरी तर आमी जेजू बराबर म्हजे फाटल्यान येयात म्हणलां तें जरी तर करीत जाल्यार हो खुरीस आमच्या जिविताचो जण एकल्याचो आमच्यान उखलून भाव भयणीनो व्हरूंक जाता, जेजू बराबर व्हरूंक जाता. पूण जरी तर जेजू विरेत आमी तें करीत जाल्यार जावचें ना. हो संवसार बरो न्हू, जरूय देवान हो संवसार एकदम बरो रचला, पूण ह्या संवसारान देंवचाराची पदवी आसा, देखूनच आमी अशें म्हणूंक पावता हो संवसार बरो न्हू. तर ह्याच संवसारांतलीं आमकां ह्या संवसारान देवान धाडल्यान जाल्यार जेजू बराबर आमचो खुरीस उबारून हे देंवचाराचे पदवेचेर आमी जैत व्हरूंक, देंवचाराची पदवी नाठाक करूंक. आनी ही पदवी भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक दिल्या आमच्या बावतिजमान. आनी ती जरी तर पदवी आमकां दिल्या ती आमी मानून घेतली आनी ती आमी ती जियेली जाल्यार आमचें जैत, जेजू सोवें. आनी हींच उतरां तीं काय बरीं. म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. जायत्या जाणांनी भाव भयणीनो आमचे आदीं हें केलां. तातूंतली एक म्हणल्यार सांता क्लारा. आयज आमी तिची परब मनयता. आनी सांता क्लारा एका गिरेस्त गोरब्यान जल्मल्ली. फावरिनो आनी ताची आवय तांचे ह्या गोरब्यान गिरेस्त सगळें असलें, कांयच उणें ना. आनी ताच्या बापायन आनी तांच्या गोरब्यान ती 12 वर्सांची आसतनाकूय तिका लग्न करपाक येवजिलें. आनी तेन्ना क्लारान म्हणलें ना, इतले बेगीन न्हू, 18 वर्सां जाल्या बगर हांव लग्न जावचें ना. आनी अशेंच आपले टीन एजान एक तरणाटें कशें वाडटा आसतना आसिजीचो बाग्योन फ्रांसीस जे शिकयतालो, प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. आनी ताचें प्रवचन आयकून तिणें खंय आपलें जिवीतूच एके भशेन दिशा बदल्ली. काजार आनीक नाका, हांव काजार जाता, म्हजो घोव फकत एकटो जेजू क्रिस्त. ओन्ली जीजस क्रायस्ट इज माय हजबंड. आनी कोणेंच म्हजो हजबंड जावपाक जायना. अशें म्हणून खंय ती आपलें घर सोडून बाग्योन फ्रांसीस आसिजीचो हाच्या मोठान आपणाक घे म्हूण मागलें. आनी पयली सुरवात ह्या मोटवाशी जिविताची बाग्योन क्लारान केली. तिचे बराबर आनीक थोडीं जाणां, चड जाण न्हू, भोव थोडीं जाणां भायर सरून गेलीं. आनी ह्या मोठान तांणी खंय आपले केंस कातुल्ले, अस्तरेचे सुरपायेची खुणां केंस.
आनी ते केंस कातरप म्हणल्यार ही खुणा की आनीक हो संवसार नाका. ह्या संवसारांतली भायर सरून म्हजें आख्खें जिवीत म्हज्या सुमयाक भेटयता. त्या उपरांत तिचे फाटल्यान तिच्यो आनीक 2 जाण भयण्यो माद्री जातल्यो. तातूंतली एक भाग्यवंत आग्नेस, आनीक एकली भाग्यवंत जाली. एकाच गोराब्यान 2 भाग्यवंत. आपले जाणटे पिरायेर तांची खंय आवय तीय बीन ह्या कोयेंतान गेली. आनीक एकली भयण. म्हणटच एकाच गोराब्यांतलीं 4 जाणां आपलें जिवीत तें जाल्यार गिरेस्त गोराब्यांतावन भायर सरून हे दुर्बळकायेक भेटयतात. खुरीस उबारप म्हणल्यार हें. तुजो खुरीस उबार, चल ये म्हजे फाटल्यान. जेन्ना हें जिवीत, मोटवाशी जिवीत तीं जियेतालीं, व्हड वस्तू करूंक ना, बोवाळ मारूंक ना. सायलन्स, लायफ ऑफ सायलन्स, लायफ ऑफ प्रेयर. आनी तेच बरोबर आपल्या हातांचो वावर, मॅन्युअल लेबर, ह्यो 3 वस्तू करून ही मोटवाशी संस्था भावा भयणीनो घडून आयली. आनी हे भाशेन ताणें आपलो खुरीस उबारलो. हे भाशेन ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. आनी आयज तिका आमी मान दिता. कित्याक हें जें तिणें वेंचून काडलें, जेजूचो पाटलाव करूंक, तातूंत देवाचें राज जें तांचे पासत देवान तयार केलां तें ताणीं मानून घेतलें. हाच्या पयल्या वाचपान आमी 2 समृतीच्या पुस्तकान आयकलां. देवान तयार केल्लें आसा राज, आनी हें राज तो आमकां दिता. खंयचेच देश वो कितले व्हडले पावरफूल मनीस येयत जाल्यार तांच्यान तें काडूंक जायना. पूण देवाच्या आज्ञांक थीर रावप भोव गरजेचें. जी कोण देवाच्या आज्ञांक थीर रावतात तांकांच वो तांचेच सवें ही बासावणी खरी जाता. तर आमकांय ही बासावणी केल्ली आसा. आमचो देव आमकां आपलें राज दिता. आमचो देव आपलें बरेपण आमकां दिता आनी आमकां म्हणटा सुभागी. तर आमी ताचो पाटलाव करूंक, ताच्या उतरांनी चलूंक आमकां जेजून शिकयला. खुर्साचेर मरो पर्यान इतली खालतिकाय घेवन आपली गरीबसाण, इतलो गिरेस्त देवाचो पूत जावनूय आमचे पासत तो दुर्बळ जालो. आनी खुर्सार मरो पर्यान आपूण देवाचो पूत म्हणून ताणें आमकां दाखयलें आनी खुर्सार मरो पर्यान खालती जालो. तर आमकांय जण एकल्याक भाव भयणीनो आयच्या दिसा की कृपा मागुया. आमी घडी सगलीं आयज कोयेंतान वचपाक शकना. वो एक गोराबो काडून आमी आयज कॉंग्रिगेशन्स घडपाक पावना. तें करपाची गरज ना. पूण जे सुवातेर आमी आसां, ज्या जाग्यार आमी आसां, ज्या घरांत आमी जियेता, ज्या समाजान आमी जियेता, ज्या राज्यान आनी ज्या देशान आमी जियेता, हो देश, हें राज्य, हो गांव, हो घोराबो पवित्र करूंक आमकां जण एकल्याक वेंचून काडल्या. तर आमच्या उतरान आनी आमचे करनीन आनी जी शिकवण आमी पवित्र पुस्तकांतली घेतल्या तातूंतल्यान तावन ही सगली पवित्रताय आमी आसात त्या जाग्यार हाडपाक ही भेटेन भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक कृपा दी म्हूण मागुया. आनी बो करून ज्या कोणें आपलें जिवीत, आपलें आंकवारपण सोमिया जेजू क्रिस्ता पासत भेटयिल्लें आसा आनी जीं कोण आपलें आंकवारपण जेजू क्रिस्ताक भेटोवपाक सोदतात तांचेर खेरीत आशिर्वाद मागुया. जायतीं तरणाटीं आयज मुखार सरूंक सोदतात पूण हो संवसार एके भाशेन ओडून वता. क्लाराक ओडूंक ताच्या बापायन परतून येवन खंय म्हणलेलें चल वच घरा या. आनी तेन्ना निमणे ना 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 म्हणल्या उपरांत आपली वेल काडून खंय ताणें दाखयलें की केंस कातुरलेले आसात, आनीक व्हरूंक ना. बापूय परतून गेलो. दुसरी भयण जेन्ना तें कोवेंतान ताचे बरोबर आयिल्लें ताकाय व्हरूंक आयिल्लें पूण तिणें तेंच केलें. आनी हे भाशेन देवाचो पाटलाव करूंक ज्यो आडकोडी आसल्यो बो करून गिरेस्कायेच्यो वो काजार जावपाच्यो वो संवसारी वस्तूंच्यो त्यो सगल्यो पयस केल्यो देवाच्या राजान भितर सरलीं. तर हेंच देवाचें राज आमकां जण एकल्याक दी म्हूण हे भेटोवनीन आमचें जिवीत आमी बापाक उबारुया. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29 C4. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ काळजां तुका
उपरांत तुवें आमकां लायक प्रितुमेन दिलान मनशाच्या वावरांत सर्वस्परा शिष्या रोस्तरांत तुझ्या दाखवादीन दिलान मनशाच्या म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या आनी आपले पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन बो वर्त्या देवा आमच्या बापा, भाग्योंत आंकवारी क्लाराच्या जिवितान तुज्या मोगाची विचित्र पदवी परजळटा. ती ओळखून आमचे सेवेचो ओ वाखाणणेचो योद्न आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंडावण्यांक पाठ करून आनी सर्गीच्या संतोसाच्या ओतरेकांनी बरोवन तुजी चाकरी ध्यानी मोनी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण खालतीकायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुजी विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या ओरंबाच्या पवित्रपणान तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सगळ्यांनी संवसार भरल्यात बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गुटपूर गोठुया. पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर, बागयोन क्लारा बरोबर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बागयोन क्लारा आनी ताच्यो भयणी जेजूचो पाटलाव करूंक ताचे आवयन खंय सदांच तांकां देव भक्तीन वाडयली, तांकां देवाचो मोग शिकयलो आनी ह्याच मोगान ती जेजूक वेंग मारूंक पावली. आमचेय गोराबे असलेच जावं जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमचे गोराबे बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
उदाकालोय संसारी बाबा मोक्षा प्रीतीच्या देवी तुझी कोण मला सुखादिवच्या गुलामा उदाकू सारखी राहिलो बाबा मोक्षा प्रीतीच्या देवी तुझी कोण मला सुखादिवच्या गुलामा उदाकू सारखी राहिलो बाबा मोक्षा प्रीतीच्या देवी तुझी करुणा भाग्याच्या तुझ्या विवेकानेच पोताचे बाबा मोक्षा प्रीतीच्या देवी तुझी करुणा भाग्याच्या तुझ्या विवेकानेच पोताचे हो पळय न्हवरो आयलो क्रिस्ता सुम्याक मेळूंक भायर सरात प्रार्थुया प्रितच्या बापा तुवें आयज आमकां जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या बलिदानान वांटो घेवंक फावो केलें आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरलें जेजूचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमचे विनाशी कुडीन दिसती पडच्याक बाग्योन क्लाराचे देखीन जेजूचें कोश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लोबदूंक आमकां घोटाय दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन घेऊया E6 पेज नंबर 18 E6